नमस्कार. पळया प्रुडंट खबरो. पणजे बाय इलेक्शनाची सगळी तयारी पुराय. 30 मतदार केंद्रांनी जातले मतदान. वट्ट मतदार 22,485. 6 नाकाबंदी पॉइंट. 22 आणि 24 नंबर मतदान केंद्रां संवेदनशील. प्रचार सोंपला आसतना काँग्रेसीच्या उमेदवाराचेर आरोप. बीजेपीची सीईओ कडेन कागाळ. पत्रकार परिशदेक आशिल्ल्यांचेर कारवाय करात. वेंचणूक आयोगाकडेन मागणी. सुभाष वेलिंगकाराच्या घरातली पत्रकार परिषद. वेंचणूक आयोगाचे निरीक्षक पाविल्ल्यान वेलिंगकाराचे समर्थक चाळवले. खासगी पत्रकार परिषदेक आयोगाची हरकत कित्याक काय म्हण प्रश्न. जीएमसीच्या मॉर्गाचे व्यवस्थापन बाबत गोय पोलिसांनी हाडिल्ल्यो 2 बॉडी दवरूंक ना सुवात. बॉडी डिस्पोजल ऑथॉरिटीक दावेदार नाशिल्ल्या बॉडींचो विलो लावंक अपेस. आपणे केल्ल्या कामाची चौकशी करची. सगळे कायद्यान केला. फालतू कामां करूंक ना. सुदिनाची पीडब्ल्यूडी मंत्री पावसकाराक जाप. पावसकारान पयली बिझनेस रूल शिकचो. सुदिनाचो सल्लो. मोले भगवान महावीर नॅशनल पार्कात पट्टेरी वाघाचे अस्तित्व सिद्ध. राना खात्यान लायिल्ल्या कॅमेरात पट्टेरी वाघाचो फोटो जालो ट्रॅप. आनीक वाघ आसात काय ताचेर अभ्यास सुरू. पणजे महापालिकेन वाटली गाड्यांची खिरापत. आधार कार्ड एकल्याचे, गाडेकार भलतेच. गोंयकार गाडेकारांचो बोवाळ. डॉक्युमेंट तपासतना भायल्यांक लायसनां वळखपत्रां बोगस. गाड्यांच्या स्कॅमाचेर तिसरो रिपोर्ट. फुडल्या 6 महिन्यांत मायनिंगा संबंधी सकारात्मक गजाली जातल्यो म्हणटा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत. मायनिंग बंद आसतनाय फुटबॉल प्रशिक्षण चालूच दवरले म्हण सेजाची तोखणाय. पणजे बाय इलेक्शनाची सगळी तयारी जाल्या. सुरक्षेच्या नदरेन वा मतदार केंद्राचेर जी व्यवस्था आसपाक जाय ती सगळी केल्या म्हण उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान सांगले. 30 मतदान केंद्रांनी मतदान जातले. 6 नाकाबंदी पॉइंट आसात. 22 आणि 24 नंबर मतदान केंद्रां संवेदनशील म्हण घोषित केल्यात. सगळ्या मतदान केंद्राचेर बीएलओचे ऑनलायन मॉनिटरिंगय आसतले. The Panji bypoll will be held tomorrow, that is 19/5/2019 from 7 a.m. to 6 p.m. There are 30 polling stations in the Panji Assembly constituency. There are of this 16 are single booths and 7 are double booths. That means 30 polling parties have already been dispatched and they have reached their concerned polling stations. We had total of 38 polling parties with 8 polling teams on reserve. They were given 2 rounds of training, and today from the Bambolim Athletic Sports Complex, which was the distribution center, they have been dispatched and all the polling parties have reached their respective polling stations. As for our preparedness, we had 4 sector officers, 2 FST teams and 4 static surveillance teams. The monitoring of the Model Code of Conduct violation and the expenditure was being done. From the Election Commission of India, we had 1 general observer and 1 expenditure observer who was on behalf of the ECI monitoring the preparedness. On the day of poll, we will be having 3 engineers from the ECIL and 5 troubleshooters to address to any issues, if at all, on the EVM machines. After the commissioning of the EVMs and during the dispersal, we did not have to replace any machines. So all the machines that were commissioned as per the polling stations were dispersed, and now they are being set up. 2 polling stations have been identified as vulnerable polling stations, and special efforts have been taken in those polling stations to meet the voters and to encourage them to come and vote on the day of poll. Can you name them? The polling station number 22 and 24 have been identified as
vulnerable polling stations. Security measures, all polling stations will have one half section of CPMF, that is CISF in our case, for security. Over and above the state police, there will also be central police, that is in this case it will be CISF, who will be deployed in all the polling stations. प्रचार सोंपला आसतना काँग्रेसीन पत्रकार परिशद घेवन उमेदवाराचेर वेगवेगळे आरोप केले म्हण बीजेपीन चीफ इलेक्टोरल ऑफिसा कडेन कंप्लेन केल्या. काँग्रेसीन खबर आसूनय आचारसंहितेचे नेम मोडले. पत्रकार परिशदेक आशिल्ल्यांचेर वेंचणूक आयोगान कारवाय करची म्हण बीजेपीन मागला. प्रचार सोंपलो आसतना काँग्रेसीन आचारसंहिता पाळूना उमेदवाराचेर आरोप केले म्हूण बीजेपीन सीओ कडेन कागाळ केल्या. वेंचणूक आयोगान हे घटनेची दखल घेवन संबंधितांचेर कारवाय करची म्हूण बीजेपी मागता. आम्ही त्यांच्या लक्षात हाडून सकाळीच दिल्ले, ज्या वेळार ती प्रेस कॉन्फरन्स चलताली त्या वेळार, आणि मागीर तांणी ताबडतोब एक्शनूय घेवपाचें स्टार्ट केलें आनी कलेक्टराक इन्फॉर्म केल्लें आसा. कलेक्टर इज टेकिंग एक्शन अगेन्स्ट देम. खबर आसूनय वायलेशन केल्लें आसा, ताजेर तुमी यू मस्ट बूक ऑल दोज पर्सन्स, दोज हू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस वायलेशन ऑफ द कंडक्ट. गिरीश चोडणकर आनी बाकीचे जे बुशिल्ले त्या सगळ्यांचेर तांच्यांनी कंप्लेंट फायल केली आसा, ती एक्शन घेवची म्हण तांकां सांगिल्लें आसा. पूण एखाद्या कॅन्डिडेट जो इलेक्शनाक रावता तेच्या नांवाचें नाका जाल्लें कितें उलोवप इज अ पार्ट ऑफ कॅनवसिंग न्ही, आनी त्यामुळे इट इज वायलेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट आमी उलयल्लें. जीपीसीसी अध्यक्ष गिरीश चोडणकरान पत्रकार परिशदेत उमेदवाराचे नाव घेनासतना वेगवेगळे आरोप केले. See, today I'll not take his name because he is the candidate. So I don't want to take the name today. आयज हांव थंय कांयच हें करना. JSIDCचे इट्स अ ओपन एंड शट केस. फाल्यां इलेक्शन आसा, सो वी हॅव ओपन दीस, बिकॉज काल आमी हें केल्लें, पूण आयज वीथ डॉक्युमेंट्स आय हॅव कम टू यू. वी हॅव ऑब्टेन ऑल द डॉक्युमेंट्स. नाव आमी पळयता आतां हे केस कशी क्रॅक करतात ते, कारण ऑल डॉक्युमेंट्स आर एस्टिमेट तयार केल्लो आसा ते. एस्टिमेट ऑलरेडी केल्लो आसा, तें हें जाल्लें आसा, आनी पेमेंट करपाक TACन अजून अप्रुवल दिलें ना. टॅक्निकल एडवायजरी कमिटीन हें दिनासतना हो 2 पेमेंट्स कशें जालें म्हाका खबर ना. हे 2 जे वॉचर म्हाका अवेलेबल आसात ते कशें करून पेमेंट जालां खबर ना. की कॅसिनो जी लॉबी आसा, ही कॅसिनो लॉबी भारतीय जनता पार्टीक जे आसा फूल फायनान्स करता. आनी केन्ना फायनान्स करता? जेन्ना जेन्ना इलेक्शन जाता. पणजेची पोटवेंचणूक दारार तेंकल्या आसतना बीजेपी आनी काँग्रेसी मदलो वाद वेगवेगळ्या कारणांक लागून वाडत आसा. तातूंत आतां पत्रकार परिशदेची भर. वेंचणूक आयोग कितें एक्शन घेता ताचेर सगळ्यांची नदर. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. सुभाष वेलिंगकाराच्या घरांत पत्रकार परिशद चालू आसतना वेंचणूक आयोगाचे निरीक्षक पाविल्ल्यान तणाव जालो. वैयक्तीक पत्रकार परिशदेक वेंचणूक आयोगाचे लोक कशी हरकत घेवंक शकता काय म्हण वेलिंगकाराच्या समर्थकांनी निरीक्षका कडेन वाद घालो. वेलिंगकाराची नात गायत्रीन आपल्या आवयच्या आनी आजाच्या नांवान बीजेपी वाले पत्रकां वांटून बदनामी करतात म्हण मिडियाक आपयल्ले. आमकां अशें दिसता की RO इज वर्किंग एट द इन्स्ट्रक्शन्स ऑफ बीजेपी RO ऑफिस इज हायर टू बीजेपी इज यूजिंग ऑल द मशिनरी, गव्हर्मेंट मशिनरी, आणि डिफेम करपा खातीर सराक काल जे कितें केलां पत्रक वांटून आनी आज एक व्हिडिओ व्हायरल केलो, हे नथींग बट बीजेपीचो हांगा हरता हे तांकां कन्फर्म जाल्लें आसा म्हणून पर्सनल अटॅक चालू केल्यात. हांगा पर्सनल तांची घरची हे चालू आशिल्ली प्रेस कॉन्फरन्स, जाल्यार हे हांगा हे घेवन आयल्यात, सेक्युरिटी घेवन आयला आनी कोण तरी ऑब्झर्वर धाडला. वी कंडेम दीस, आनी ही कॅनॉट एंटर एनीबडीज हाऊस. इलेक्शन ऑफिसान तो येवंक शकता. इट इज नॉट अ इलेक्शन हे कितें आमकां कळना. हे जे सत्तेर नाचतात पळय, आमकां मात सुद्दां अक्कल ना. आमी हे केन्ना करूना, हे तांच्यांनी करप न्ही, पण तांच्यांनी केले. तुमी हांगा आयले, थँक्यू व्हेरी मच. विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन तुमी हांगा येवचे ना. विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू तुजेर आमचें कांय हें ना, बिकॉज यू आर डुईंग अ ड्युटी, सो वी रिस्पेक्ट यू, कारण यू आर डुईंग युअर ड्युटी. वी जस्ट वॉन्टेड टू नो की हू हॅज सेंड यू हियर. कोणाचे कशें येवंक शकना. दिस इज माय सिंपल क्वेश्चन. कोणाच्या घरात तुम्ही अशें येवंक शकना. गोवा मेडिकल कॉलेजीच्या मॉर्गाचे व्यवस्थापन सारकें नाशिल्ल्यान गोवा पुलिसांच्या तकलेर वजें.
गोंय पुलिसांनी अनैसर्गिक मरण आयिल्ल्यो 2 बॉडी जीएमसीत हाडिल्ल्यो, मात त्यो दवरूंक गेल्यार मॉर्गांत सुवातूच ना. जीएमसी आनी बॉडी डिस्पोजल ऑथॉरिटी मदीं ताळमेळ नाशिल्ल्याचें ह्या घडणुके वेल्यान एक्सपोज जाता. ही पयली फावट न्हय. मॉर्गाचें वेवस्थापन सारकें नाशिल्ल्यान गोंय पुलिशेक मात त्रास. सामान्य प्रक्रियेप्रमाण जेन्ना गोवा पुलिसांक अनैसर्गिक मरण आयिल्ली बॉडी मेळटा तेन्ना कायदेशीर फॉर्मालिटी पुराय करून ती कांय दिसां खातीर मॉर्गांत दवरतात. कोणूय घरचो ताचेर दावो करत म्हूण ती दवरची पडटा. गोवा पुलिसांनी शुक्रारा दावेदार नाशिल्ले 2 बॉडी जीएमसीत पोस्टमॉर्टमाक हाडल्यो आनी उपरांत कायद्या प्रमाण तिगोवन दवरूंक मॉर्गांत दिले, मात थंय सुवातूच ना. मॉर्गांत ते घेवपाक न्हयकार दिल्ल्यान बॉडीचें कितें करप हें पुलिसांक कळना जालें. नवी बॉडी दवरूंक सुवात नाशिल्ल्यान बॉडी पुलिसांकूच सांबाळची पडटली म्हूण मॉर्गान सांगलें. हो गोंधळ कळटाच प्रुडंटान जीएमसीच्या अधिकाऱ्यांक संपर्क केलो, मात कॅमेरा मुखार उलोवपाक एकूय अधिकारी फुडें सरलो ना. पूण थंयच्या स्टाफान सांगला त्या प्रमाण मॉर्ग फूल जाला. सामान्य प्रक्रिये प्रमाण सीसीपी थारिल्ल्या वेळाचेर बॉडीचो विलो लायता. हालींच खंय जीएमसी अधिकाऱ्यांनी सीसीपीक बॉडीचो विलो लावंक सांगिल्ले, मात समन्वय नाशिल्ल्यान बॉडी डिस्पोज केलेच ना. सुत्रांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण बऱ्याच वेळा उपरांत मॉर्गान गोवा पुलिसांनी हाडिल्ले 2 बॉडी भितर घेतले, मात गोवा पुलीस सांगतात त्या प्रमाण असली घडणूक पयलेच फावट जाल्ली ना. मॉर्गाचो आनी जीएमसीचो कारबार एक्सपोज. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी ओमकार फळारी. पावसकाराक आपूण मंत्री आसतना पीडब्ल्यूडीची केल्ल्या कामांची चवकशी करपाची आसा जाल्यार ताणें ती करची. आपणे सगळे कायद्या भितर रावनूच कामां केल्यात. अंदाधुंद फालतू कामां करूंक ना म्हण मडकयचो आमदार सुदीन ढवळीकार प्रुडंटा कडेन उलयलो. दिपकान आदी बिझनेस रूल शिकचो असो सल्लोय ताणें दिलो. सुदिनाक एक्सपोज करतलो. जुनाच्या पयल्या सप्तकांत फायली घेवन बसतलो, एक्शन घेतलो म्हण पीडब्ल्यूडी मंत्री दीपक पावसकारान शिटकावणी दिल्ली. इट इज गुड. आज बसून सुदीन ढवळीकरान जें काम केलां ते बिझनेस रूल्स, फायनान्शियल सर्क्युलर्स आनी गव्हर्मेंट सर्क्युलराच्या भितर रावन काम केल्लें आसा. अंदाधुंदी कारबार आज पसून म्हज्या माध्यमांतल्यान जालना म्हणून म्हाका ऑफिसर्स मानता, IAS ऑफिसर्स मानता. हांव इतलेंच दीपक पावसकाराक सांगता ताणें जें कितें उलयलें ताचेर की ताणें पयलीं बिझनेस रूल्स स्टडी करचे. त्या नंतर कारण काही गोष्टी बिझनेस रुलांतल्यान ज्यो आसता त्यो आमचे कडेन आसता आनी काही तो जो उलयता तो मेजरमेंटाचेर उलयता, एक्झिक्युशनाचेर उलयता, त्या हेतून आमी खंय येता. आमी आमचे लेवल पयशे दिवपाक हांवें पावर घेवना. पयशे दिवया आमकां प्रिंसिपल चीफ इंजिनियराक हांवें पावर दिल्या. आज म्हाका कोणी सांगलें सगळी पावर तो हाडपा पळयता म्हणून. हांवें ज्यो पावर दिल्या त्यो प्रिंसिपल चीफ इंजिनियरा आनी दुसरो फायनान्स डिपार्टमेंटाचो एसिस्टंट जॉयंट सेक्रेटरी जो आमचो आसा ताज्या माध्यमांतल्यान ते पयशे येता आनी तांचे असले फालतू गोश्टीत सुदीन ढवळीकार केन्ना आसचो ना किंवा सबस्टँडर्ड काम करपाक सुदीन ढवळीकार वचचो ना. आज परत कितें जालें, जी फायल हांवें जुवारी ब्रिजाची रोल केल्ली ती तो रोड जाय म्हणून आज सुद्दां जालो न्हय. जो रोड आमी वेर्ना टू कोर्तालीम नवो रोड बांदपाक पळयताले, पार्लर टू रेल्वे, तो जाय म्हणून असो हें जालो आनी तो अडकला. कारण ते त्या वेळार पॉलिटिक्स जालें, पूण त्याची गरज आशिल्ली आनी तें आज जालें. तांणी जर कितें त्या बिझनेस रुला भायर हांवें कितें केलां जाल्यार अवश्य तांणी काडचें भायर, म्हाका कांय ना. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. मोलेच्या भगवान महावीर नॅशनल पार्कांत गोंयच्या रान खात्याक पट्टेरी वाघाचें अस्तित्व सिद्ध करपाक यश आयलां. राना खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी लायिल्ल्या कॅमेरांत 14 मेक पट्टेरी वाघाचो फोटो मेळ्ळा. तशेंच आनीक वाघ आसात काय हाचो सोद आनी अभ्यास अधिकारी करतात. म्हादय वायल्ड लायफांत ह्या पयलींच पट्टेरी वाघाचें अस्तित्व सिद्ध जालां. पणजे महापालिकेन नेम खुट्याळ्याक मारून भायल्यांक गाड्यांची खिरापत वाटल्या. गोंयकार गाडेकार बोवाळ मारतात. गाड्यांक लायसन्स दितना महापालिकेन डॉक्युमेंटा कडेन पद्धतशीर आडनदर केल्या म्हण दुबाव. बोगस आधार कार्डां आरोग्य खात्याच्या NOCचो पत्तो ना. कांय कडेन आधार कार्ड एकल्याचे गाडेकार भलतेच. महापौर म्हणटा डॉक्युमेंट तपासपाचें काम खंय तांचें न्हय.
CCPच्या गाड्यांचे स्कॅम एक्सपोज करपी तिसरो रिपोर्ट. पणजे पालिकेचे गाड्यांचे स्कॅम उस्तिता तितल्यो नव्यो नव्यो गजाली एक्सपोज जायत आसात. हायकोर्टाच्या अर्दीच्या नांवान गोंयकार गाडेकारांचे पुनर्वसन नासतना बेकार वडोवन भायले गाडेकार घुसयले. कशें ते पळयात. 12 हातगाडेवाल्यांची आधार कार्डां बोगस. 4 जाणांनी तर आधार कार्डूच दिल्ले ना. 10 आधार कार्डां गोंया भायली. सुमार 77 गाडेवाल्यांनी आरोग्य खात्याची NOCच पालिकेक दिल्ली ना. कांय आधार कार्डां एकल्याची. गाडेकार भलतेच. 12 हातगाडे 4 फामिली भितर. CCPन 60+32 न्यू लायसनां दिल्ली आसा आनी तेंच्यांनी डॉक्युमेंट जे फॉरवर्ड केले आहा तितून आधार कार्डां जी आहा ती दुसऱ्या स्टेटींची आहा. अशरफ आधार कार्ड केरला, नुरुल्ला खान कर्नाटका आधार कार्ड, मोहम्मद रफीक खतीब कर्नाटका आधार कार्ड. विदाउट आधार कार्ड आहा पळय ते 4 आसा. त्याच्या नंतर विदीन फॅमिली जी CCPन लायसनां दिल्या पळय ती विदीन फॅमिली दिल्या. आमच्या टर्म्स एंड कंडिशन सांगता एका फॅमिलीन एकूच लायसन म्हणून. पण आमी टावन प्लॅनिंग कमिटीन हेल्थ कार्ड कंपल्सरी केले. पण ही जी 92 लायसनां आहा पळय तितून मेजॉरिटी म्हणजे 75% विदाउट हेल्थ कार्ड आहा. तेणे कोणेच हेल्थ कार्ड सबमीट करना. मोस्टली जे आहा पळय ते सगळे नॉन गोवन. आमी गोंयकार जे आसले पळय कट्ट सारके अस्सल गोंयकार आसले पळय तेंच्या गाड्या काडून आतां आमकां 8 वर्सां जाल्यार रस्त्यार उडयले आसा. डॉक्युमेंट तपासपाचें काम आपले न्ही म्हूण महापौर मडकयकार हात फापुडटा. इलेक्शन जाले काय खंय गाडेकारांचे टेम्पररी पुनर्वसन. आनी हेच कोडम सोंपल्या बरोबर आमी जागे आयडेंटिफाय करतले आनी खंय 2 गाडये 3 गाडये खंय 4 गाडये अशें खंय खंय घालूंक मेळटा पळय ते जागे आमी आयडेंटिफाय तो पर्यंत थर्ड फेज जाता तो पर्यंत आमी तांकां थंय आमी जागे दितले. आधार कार्ड सगळ्यांचीच आमी घेतले. आधार कार्डा शिवाय कोणाकूच आमी हें करूं ना. सारकी ना. आतां ती बोगस आसा काय ना ती आमचें काम न्ही पळोवपाचें. हेल्थ कार्ड दिवं ना जाल्यार आमी आमचे सॅनिटरी इन्स्पेक्टर आसा पळय ताका आमी इमिजिएटली हांव धाडटलो. म्हाका तितकी आतां आयडिया दिवं ना. आतां तुजे कडल्यान कळ्ळां की तेका हरशीं आमचे ते ऑफिसर लेवलाचेर जावंक जाय आसलें. समज ते जावंक ना जाल्यार आमी प्रत्येकाक हेल्थ कार्ड घेतले आमी. एका फॅमिलीन 2 गाडे बीन कशे दिवपाक गेले पळय हे गाडे आतां ह्या आतांचे न्ही. हे गाडे पयलीं पासून दिल्ले आसा. म्हणून आमी कित्याचेर गेले की तुजे कडेन वॅलीड डॉक्युमेंट आसा जे पयलींचे कावन्सील रेजोल्युशन आसा तेजेर गेला आमी एकेपेक अशें एका फॅमिलीक 2 आमी दिवं ना. 92 गाडे हे आसा की आमी फ्रेश अलॉटमेंट करूं ना. हायकोर्टाच्या आदेशाचे निमित्त करून गोंयकारांचे गाडे उखलून भायले घुसले. महापालिकेचे गाड्यांचे स्कॅमाचेर हो प्रुडंटाचो तिसरो एक्सपोजे. प्रकरण इतल्यार सोंपिल्लें ना. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी. कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेक GMCंतल्यान थेट रंगमंचार. शुक्रारा सांजे 5 गोविंदाक डिस्चार्ज मेळ्ळो आनी राती गोविंदान इथे ओशाळला मृत्यू नाटकांतलो संभाजी रंगयलो. आपले धोंडशी गांवांत संभाजीचे पार्ट करपी कलाकाराचो आवाज बशिल्ल्यान गोविंदाक तोंडाक रंग लावचो पडलो. पळोवया GMCंतल्यान थेट संभाजीच्या भुमिकेंत गोविंद गावडे. राजकारणातली नाटकां लोकांक सच्चींच. मात हेच राजकारणात कांय जाण अशे कलाकार आसात जांकां खरी रंगभूमी तितलीच जमता. गोंयच्या राजकारणातूय विष्णू वाघ, दामू नायक, दिलीप परुळेकार, नरेश सावळ अशा नाटकी राजकारण्यांची परंपरा. तातूंत भर सद्याचो खुद्द गोंयचो कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेची. गोविंदूय हाडाचो कलाकार. फाटले 2 दीस गोविंद GMCंत भलायकेच्या कांय कारणांक लागून एडमीट आशिल्लो. ताका शुक्रारा सांजे 5 डिस्चार्ज मेळ्ळो आनी राती 9 गोविंद थेट रंगमंचार. गोविंदान येथे ओशाळा मृत्यूंतलो संभाजी रंगयलो. आपले धोंडशे गांवांत संभाजीचो पार्ट करपी कलाकाराचो आवाज बशिल्ल्यान गोविंदाक तोंडाक रंग लावचो पडलो आनी येसाये शिवाय गोविंदान दमदार संभाजी उबोय केलो. आमच्या रात राणीचा एक गजल तरी ऐका. हमारे दिल को खराब करके उन्हीं से हमको शिकायत है. ये रस्म क्या है, ये तर्ज क्या है, ये राह क्या है, ये चाह क्या है. वाह, हा गजल ऐकता ऐकता तुमची एवढी गजबडी याद आहे मला सांगू. पोस आम्ही कधीच सोडला नव्हता आणि नाही पोच सोडला आहे दगडोजी राजे शिर्क्याने. महाराज समोर काय सरकार आम्ही आमच्या अंतपुरात उभे आहोत का आमच्या दरबारात. म्हणजे अंतपुरात आमच्या बऱ्या वाईट गोष्टीचा जबाब विचारण्याचा अधिकार कोणाचा. संपलं. मामला साफ आहे.
राजे शौक करायचं नसेल तर तो कुशलतेनं करावा. विश्रांती, आता विश्रांती एकदाच. परमवीराचं पारिपत्य केल्याशिवाय विश्रांती अशक्य आहे. राणी सरकार, आता विश्रांती एकदाच. हे युद्ध जिंकल्यावर तेही त्यालाच आम्हाला परमवीराला देतो आम्ही. आणि सरकार तुम्ही सांभाळून द्या. जय भवानी. प्रुडंटा खातीर विश्वनाथ नेने. फुडल्या 6 म्हयन्यांत मायनिंगा संबंधी सकारात्मक गजाली जातल्यो म्हण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत सेजा फुटबॉल अकादमीच्या वर्सुकी सन्मान सुवाळ्यांत उलयलो. मायनिंग बंद आसतनाय फुटबॉल प्रशिक्षण चालूच दवरलें म्हण ताणें सेजाची तोखणाय केली. फुटबॉल खेळाच्या मळार सेजा इतलें काम गोंय सरकाराचें ना म्हण ताजी कबुली. गोंयांतले बारीक बारीक भुरग्यांक हाडून बऱ्यापैकी फुटबॉल शिकोवपा खातीर तुमी सगळ्यांनी अनन्य अग्रवालाचें नेटान सगळ्यांनी अभिनंदन करपाक जाय. ते जितकें फुटबॉला खातीर काम करता म्हाका दिसता गोंय सरकार सुद्दां आमी कमी पडटा. बट ताज्याय पेक्षा चड काम हे सेजा फुटबॉल अकाडमी आनी स्पेशली अनन्य अग्रवाल इज टेकिंग द इंटरेस्ट इन द सेजा फुटबॉल अकाडमी एवरी year. The last time we met for congratulation for the girls students, those who are doing the good in football things. कदाचित सेजा फुटबॉल अकाडमी गोंयांत नाशिल्ली जाल्यार गोंयांतले कितलेशेच फुटबॉलर जे आज इंडियन टिमीक खेळटा हे कदाचित पावचे नाशिल्ले. म्हाका दिसता ब्रह्मानंद म्हाजे बरोबर सहमत आसा. नवीन नवीन जे भुरगे जे फॉर द लास्ट 4-5 years जितके भुरगे जे आर प्लेईंग फॉर वेरियस, म्हाका दिसना म्हणजे खेड्या गांवांतल्या भुरग्यांक संदी जी आसा ती अवेलेबल करून तांच्यांनी दिल्या. रिगार्डींग देर मायनींग एक्टिविटी जी दॅट प्रेझंट कोयलो आसा, वट्टे आसा. एंड ऑल्सो वी मेट 2 days बिफोर. आय मेट शौरीक, तांचो CEO, सगळ्यांक मेळ्ळ्या. फॉर लास्ट 2 years मायनींग एक्टिविटी चलना म्हळ्यार तांच्यांनी आपली फुटबॉल एक्टिविटी बंद दवरूंक ना. सो दे आर सपोर्टींग फुटबॉल अकाडमी. खुबश्यो गजाली ह्यो चेंज जातल्यो आनी डेफिनेटली वी हॅव द होप विदीन द नेक्स्ट 6 months देर इज अ पॉझिटिव्ह थिंग्स विल टर्न अप. शुअरली आय एम ट्रायिंग माय लेवल बेस्ट एंड इट विल. हे बुलेटीन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.